वर्साचो सादो काळ चवथे सातोळे मंगळार मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान अध्याय 5 ओळी 21 ते 43. जेजू परतून वड्यार चडून दर्याचे पलतडी वेतोस लोकांची वळवूर पोस ताचे चडशी एकटवली आनी तो दर्याचे दोडेर आसलो. तेन्ना जायरूस म्हटलेलो देवस्थानाच्या अधिकारांतलो एकलो आयलो आनी ताका पळोवन ताच्या पांयां पडलो आनी ताचे कडेन एक व्हड उपकार असो मागूंक लागलो. म्हजी धूव मरणाचे तोंडेर पावल्या, ये आनी तिचेर तुजो हात दवर, तिका बरी कर, तिका वाचून दी. आनी तो ताचे बराबर गेलो. पुष्कळ लोक ताचे फाटल्यान गेलो आनी ताका चेस्तालो. 12 वर्सां रक्तपात जाल्ली ती एक बायल आसली. साबार वैजाच्या हातान जायते दूख भोगूनय आनी सगळो आपलो दुडू खर्चूनय तिका कांयच गूण पडूंक नासलो. प्रोदीक पास जालोली. जेजूची खबर आयकून ती लोकां मदल्यान ताचे फाटल्यान गेली आनी ताच्या आगोस्त्राक तिने हात लायलो. ताच्या आगोस्त्राकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली अशें ती आपणा भितर चिंताली. रोखडीच तिच्या रक्ताची जोर सुटली आनी आपूण पिडेंतली बरी जाली म्हूण तिच्या जिवाक भोगलें. पूण आपणा भितरलो एक गूण भायर गेलो म्हूण आपशीच वळखून जेजून लोकां वाटेन वळून विचारलें, म्हज्या आगोस्त्रांक कोणें हात लायलो? आनी ताच्या शिसांनी म्हटलें, लोक तुका चेस्तात म्हूण तूं तर पळयताय आनी तरूय म्हाका कोणें हात लायलो अशें म्हणटाय. पूण कोणें हें काम केलें तें पळोवंक तो भोवती नदर मारून रावलो. तेन्ना आपणाक घडलां तें वळखून ती बायल भिवून आनी कापून लागीं आयली आनी ताचे मुखार सर पडली आनी सगळें खरें तें तिणें ताका सांगलें. ताणें म्हटलें, धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. शांतीन वच आनी तुजी पिडेंतली मेकळी जा. तो उलयता थंय आसतना देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यागेर थावन धाडलेले मनीस पावले आनी ताणें म्हटलें, तुजी धूव भायर पडली. गुरुजीक आनीक त्रास कित्याक दिताय? पूण जेजून तांणी म्हटलेलें तें आयकून अधिकाऱ्याक सांगलें, तूं भियेनाका, भावार्थ मात धर. आनी ताणें पेत्रू, जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव हांचे भायर कोणाकूच आपणा फाटल्यान येवंक दिलें ना. अधिकाऱ्यांच्या घरान पावतूच जेजून बोबाळ जाला तो देखलो आनी लोक व्हडल्यान रडतालो आनी विलापतालो तो ताणें पळयलो. भितर वचून ताणें तांकां म्हटलें, तुमी कित्याक आकांतात आनी रडतात? चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी लोक ताका हांसूंक लागले. पूण तांकां सगळ्यांक भायर घालून चेडवाच्या बापायक आनी आवयक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन जेजू चेडूं आसले थंय भितर गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरून ताणें म्हटलें, तालिता कूम, म्हणजे चेडवा तुका सांगता उठ. आनी रोखडें चेडूं उठून भोवंक लागलें. ताका 12 वर्सां आसलीं आनी लोक अजाप जावन भारी थटाकलो आनी कोणाकूच हें गमना जावंक ताणें जणजणीत फर्मायलें आनी चेडवाक कितें खावंक दियात म्हूण सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.